शिरगाव लयराई देवीच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान दिवचलचे उपअधीक्षक जिव्बा दळवी, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते आनी उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांची बदली केल्या. शिरगांवा घडिल्ल्या दुर्दैवी घडणुके निरपेक्ष चौकशी जावची म्हूण बदली केल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. SP North has transferred, collector transfer, DYSP transfer, PI deputy transfer. इतक्या ट्रान्सफर इमिडिएट ऑर्डर्स काढलेले असतात कारण खंयसरूच इन्क्वायरी बाधा येवपाक इन्क्वायरी फेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तितक्या लोकांची ट्रान्सफर आतांच्या काढलेली आसा. इवन दो द डेप्युटी कलेक्टर बिचोले हॅज ट्रान्सफर्ड. ओके, रिपोर्ट आयलो, फेर रिपोर्ट आयल्या उपरांत बाकीच्या सगळ्यांकडल्यान म्हणजे तांच्याकडल्यानय त्यांचो फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स मागला. SP नॉर्थ कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स आनी PI तांचे रिपोर्ट्स जे आसा पळय कितें जालें इन्क्लुडींग द फायर एंड सेफ्टी एमर्जन्सीज. थंयसर आमची एमर्जन्सी सर्विसीस कितें आशिल्लो हांवें रिपोर्ट मारलो. नो डावट एमर्जन्सी सर्विसीस ते आशिल्ले. एम्बुलन्सीज पयले 30 ते 35 पेशंट एम्बुलन्सीनीच शिफ्ट केल्या. थोड्या पेशंट CSC बिचोली आजिलो हॉस्पिटल आनी मागीर गोवा मेडिकल हॉस्पिटल केला.